आयज आमी हांगा जमलेलो आसा ते म्हणजे ग्रामसभेक लागून विशय आयज आमचो ग्रामसभेचो आसा कारण 28 तारखेक ग्रामसभा घेवपाची अशी म्हणून जी पंचायत बॉडी आशिल्ली 19 तारखेर जी फोर्थान मिटींग आशिल्ली जाय आशिल्ली पूण आयज शुक्रार जाला पूण आज पर्यंत तेणी आमकां कांयच म्हणजे कांयच इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें ना तेका लागून 28 तारखेक तेणी जर जे वेळार जे आमचे पंचायत बॉडी डिसिजन जाता त्या प्रमाणे तेणी ती 28 तारखेक ग्रामसभा घेवपाक जाय आशिल्ली आणि जर तो अशें म्हणटा की आपल्याक कितें तरी काम आसा तेजें पर्सनल कितें काम आसा जाल्यार डेप्युटी सरपंचाक हक्क आसा की तेणें ती ग्रामसभा घेवपाक तो शकता आनी तेकाय जर टायम ना तेकाय जर फावना जाल्यार ती पंच घेवपाक शकता आनी तो अशें म्हणटा की आपल्याक 1 म्हयनो टायम आसा आपूण केन्नाय घेवपाक शकता अशें तेजें म्हणणें आसा आनी 1 म्हयनो जर ताका टायम आसा जाल्यार पंचायत बॉडीक जेन्ना डिसिजन घेतलेलें तेन्ना आमी खंयच बरोवन दिवनाशिल्लें की तूं 28 तारखेर ती ग्रामसभा घे अशें म्हणून जेन्ना बॉडी डिसिजन घेता तेन्ना तेणी ग्रामसभा 28 तारखेर घेवपाकूच जाय अशें आमचें म्हणणें आसा आनी जर तर 1 म्हयनो तो म्हणटा की टायम आसा आपल्याक म्हणून जाल्यार आमी पंचायत मिनिस्टर जो माविन गुदिन्हो सर आसा तेकाय आमी विचारपाक सोदता की कायदे जे आसा ते फक्त आमकां गरीब लोकांकूच कायदे आसा तुमकां कायदे ना जाल्यार हांव त्या मिनिस्टरा कडेन माविन गुदिन्हो सरा कडेन मागता की हे सरपंचाचेर तुमी इन्क्वायरी करची आणि जर तो कायद्या अंतर्गत जर तेणी कितें तेजो भंग केलो आसा जाल्यार तेजी तेणी इन्क्वायरी करून तेका तेणी डिसमीस जाल्यार डिसमीस करचो ही पंचायत बॉडी जी आसा ती डिसमीस करची अशी आमची तेजे कडेन विनंती आसा कारण ही ग्रामसभा जी आसा ही ग्रामसभा आमी 704 लोकांनी सायनी मारून दिल्ली आसा आणि ती जर 4 तारखेर 28 तारखेर जर तेणी घेवपाक जाय जाल्यार ती घेवपाकूच जाय असो आमचो डिमांड आशिल्लो आणि फाल्यां जर कितें कायद्याचें जर कितें उल्लंघन जाता जाल्यार आमी तुमकां हे माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता की हाका पूर्णपणे सरपंच जबाबदार आसतलो कारण 28 तारखेक ग्रामसभा तो म्हणटा आमकां अशें कळ्ळां की सेक्रेटरीन थंय नोटीस काडून दवरलेली आसा पूण तो सायन मारपाक सोदिना म्हाका अशें दिसता की हेजेर खंय ना खंय तरी दबाव आसा म्हाका अशें म्हणपाचें आसा की एक टीव्ही जी आसा ती टीव्ही आमच्या पंचायतीन आसा 11 चॅनल आसा 11चो एक जो चॅनल आसा तो सारको ना म्हणजे तो दुर्गाप्रसाद वैद्य जो आसा तो तेणें क्लियर सांगलेलें आसा की आपूण आमचे कडेन आसा म्हणून पूण बाकीचे जे चॅनल आसा तो रिमोट घेवन जो कोण दोंगरार झाडार बसलेलो आसा तो सगळें थंय रिमोटान ते हँडल करता जे चॅनल तो दामता ते चॅनल हेच्यांनी पळोवपाचे जर एका फुटबॉल मॅच पळोवपाची आसा आनी जर तो तेणें जर क्रिकेट चॅनल दामलें जाल्यार तेणें क्रिकेटूच पळोवपाची हे खंय ना खंय तरी बंद जावपाचें आसा गणेशान म्हटलें त्या प्रमाणे ती जवळ जवळ 5,500 आमचे वोटर्स बरोबर न्ही भितरले 704 वोटर्सांनी आमी ह्या म्हणल्या लोकल हांव म्हणजे वोटर्स म्हणटा सामके रेजिस्टर वोटर्स जवळ जवळ 704 लोकांनी जेन्ना सायनिंग कॅम्पेनिंग करून पंचायतीक सबमीट केलें आनी आमकां ग्रामसभा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा ही जावपाक जाय म्हणून आनी त्या प्रमाणे हे जो आमचो विशय आसा तो एक्चुअली सरपंचान मान्य करून घेवपाक जाय ह्या आमदारांनी भितर इन्वॉल्वमेंट जावपाक जाय आशिल्लो अशें आतां दिसपाक लागलें की आज सरपंच कित्याक वगी आसा डेप्युटी सरपंच कित्याक वगी आसा आनी त्या वार्डाचे लोकल पंचय कित्याक वगी आसा हो बी तितलोच गांभीर्याचो विशय आसा म्हणजे आज आमी जे पत्रकार परिशद किंवा रिपोर्टिंग करपाक घेतला न्ही त्या हेचो कारण कितें हो विशय आसा तो जनते पर्यंत पावपाक जाय आनी ग्रामसभा ही आमकां कॉन्स्टिट्युशनान दिल्लो किंवा रायट आसा आमकां आनी तो आमी रायट मागोवन घेतलेच आनी घेवपाकच जाय आमकां तो निर्माण जाल्लो आसा आनी सगळे काम धंदो आपलो आनी पिकावळ जी पीक रोयता आनी ते बाजारांत पावोवपाचे आसता ह्यो सगळ्यो गोश्टी सोडून हांगासर रस्त्यार येवचें पडलां ही परिस्थिती जाल्ली आसा लोकांची सध्या सो सरकार खंय तरी हांगासर लोकांक कामाक लायल्या भायर सरपा खातीर आनी आपलो जो काम धंदो आसा शेती आसा तेजेर दुर्लक्ष करून ही कामां करपाक लायता सो मागणी आसा की सुभाष शिरोडकरा कडेन सुद्दां स्टेटमेंट क्लियर करून एकदांचे लोकांचे हो मनाचो भंय काडचो जर हाडटा जाल्यार हाडटा ना जाल्यार ना कितें तें स्टेटमेंट करचें आनी सरपंचाकूय सांगपाक सोदता की ज्यो 700 लोकांनी सायन मारून दिल्या हे लायटली घेवचे न्ही बसलो कित्याक ग्रामस्थांक बसपाक अधिकार आसता त्या दिसा पंच मंडळान असो थाराव जालो की सेक्रेटरीन एक आमचे हेच्या बद्दल स्पेशल ग्रामसभे बद्दल जे पळय प्रपोजल येयले ते वाचून दाखयले आनी सरपंचान तेन्ना सांगलें अमके तारखेक तांकां आतां अर्जंट ग्रामसभा घेवची पडटली म्हणून तेन्ना 2 जाण पंचांनी एक दुर्गाप्रसाद वैद्य आनी आमचो एक सामंत तेणी म्हणून लागले 1-2 दीस आसा न्ही आतां आयताराक तेन्ना ह्या आयताराक नाका फुडल्या आयताराक घेवया आनी 28 तारखेक ग्रामसभा घेवची अशें तेंच्यांनी उडयल्यान ते उलयल्यान ते प्रपोजलूय पास जालें पूण सरपंच कित्याक लागून घेवंक शकना हें आमकां खबर ना कित्याक तर तेका दुयेंत जाला काय कितें जालां तेवूय खबर ना कित्याक दुयेंत जाल्यार तो घरा रावतलो आशिल्लो तो भोंवत आसा गाडयांनी आमी कितलेच कडेन पळयलां तेका
तेणे एक ठोस कारण दिवंक जाय आशिल्लें आपूण अमके खातीर ते ग्रामसभा घेवंक तयार ना म्हणून. जेन्ना 700 लोक जेन्ना ग्रामसभा घे म्हणून जेन्ना सरपंचाक कळयता, BDOक कळयता, जेन्ना हो कायद्याचो भंग करता जाल्यार एका तडका तडपी तेका डिसमीस करपाची आमच्या आतांच्या कायद्या प्रमाणे तरतूद करूंक जाय. सगळ्या गावांक मतदारसंघा खातीर आसा. आणि एक गजाल आसले बरेच पयलीं जो लोकल ह्या वार्डाचो कसमशेट कोडार वार्डाचो जो पळय पंच आशिल्लो पयलींचो, तो सदांच म्हणटालो जर तर गांवा खातीर कार्य करतलो आपूण सगळे पंचा वांगडा आसता, सरपंचा वांगडा आसता आणि मतदारसंघाच्या कामा खातीर आपूण शिरोडा मतदारसंघाच्या वांगडा रावता, म्हणजे MLA वांगडा हो ह्या वार्डाचो पंच सांगतालो. तशेंच आज सरपंचाची सामकी गरज आसा की बेतोडे गांव वाचोवपा खातीर तूं बेतोडे गांवा खातीर काम कर आणि जाता तितले बेगीन ग्रामसभा घेवन हे IITचे प्रकल्प रद्द करपा खातीर एक निर्णय घे. नाजाल्यार जे यांच्या वांगडा आमचे हांगसरले गांव आसा ते तशेंच गोंयचे कितलेशेच जाण तुज्या खातीर आमी रस्त्यार येवपाक तयार आसात.